राज्यात आंब्याचो सीझन सुरू जाला। आंब्याचो राजा मानकुराद गोंयभरच्या बाजारांनी दाखल जाला। सुरवातेक मानकुरादाची दर चड आशिल्ली, पूण आतां चड आंबे आयिल्ल्यान सद्याक ती मातशी देंवल्या, पूण परतून वाडपाची शक्यताय आसा अशें मडगांवच्या पिंपळकट्ट्यावेल्या आंब्याच्या व्यापाऱ्यांनी आमच्या रिपोर्टरा कडेन उलयतना सांगलें। पळयात। फाटल्या वर्स खूब म्हारग आशिल्लो मानकुराद, आतां खूब अर्द्यान जाला रे, आनीक 8 दिसांनी आनी कमी जातलो आनी मानकुराद मेळटलो। गोंयचे आनी मुसराद येवपाक शकना। मुसराद आपूस चालूच आहा, बाकीचे पायरी मागीर तुका ते सिंदरी म्हूण आसा, बदाम म्हूण आसा, ते वेपार चालू आसा। तन्नी तोर हाडून चालू आहा पळय, तन्नी तोर लोक मिस्कुटा वता न्हू? हय, तोर मिस्कुटा गोंयचे सीझन कशें आसलें? अंदू सीझन बरें आसतलें, मातसो लेट जाला, डिले जाला। एक्चुली आमगेले कितें जातालो, जानेवारी फेब्रुवारी म्हणल्यार फेब्रुवारी मातशें मार्चाक चड येवपाक लागतालो। आतां एप्रील आतां 8 दिसांनी मातशें मायज येवपाक लागता। आंबे थंड जाले, 1-2 म्हयने जाले, पयलीं बरें कमी येताले, आतां मातशें 8 दीस जाले येवपाक लागले, आनी फुडें मागीर 8 दिसांनी परते गॅप पडटा। फक्त मानकुराद, बाकीचे आमचे फूड आसा, आपूस आसा, म्हणजे आमचे मुसराद आसा, हे स्टार्ट जाता। 6,000, 7,000, 8,000। आणि कसले कसले आंबे पावूंक लागले? आपूस आहा, शायर येयले, आपूस येयले, मानकुराद येयला, गिरायक कशें येयला। गिरायक कशें आसा ह्या सिजनाक? गिरायक कशें आसा तुमकां ह्या सिजनाक? बरें आहा गिरायक। किती वर्सां जाल्यार तूं हेंच्यान आंबे वता? 40 वर्सां जालीं। हेंच्यान आंबे वता? बारीक लागले 40 वर्सां जालीं म्हाका। हिंगा बापायचे वताले, आतां पूण आतां लोक म्हाका सवाय ना रे बाबा, म्हारग पूण हाडून सवाय म्हाका धाडीस तुगे म्हारग कितें गो म्हणटाय, कितें करपाचें आतां स्मार्ट क्लास करताय रे बाबा। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, श्वेता गांवकार आनी शिवानी सांगेलकार।